बागीवोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक आनी राग दवरूंक उशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जे कितें देवा मुखार प्रमाणीक ते करूंक शकना. ह्या खातीर सगळे मेळेपण आनी सगळे खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाचे उतरा प्रमाणे चलात. उतर आयकतात, पूण ते पाळिना तो आपले सारकें एका आरशांत पळयतल्या मनशा परी. ताणें आपले सारकें पळयलें आनी तो गेलो, आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण सत्तेची संपूर्ण समूर्त नियाळटा आनी तिका थीर रावता, आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा. तो आपूण करता त्या वरवीं बागीवोन जातलो. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भोगतीवोन म्हूण चिंता ताचें भोगतीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितळ आनी निश्कळंक भोगतीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोंटींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचे उतोरे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. चुकी विणे भोंवता न्यानितीन चलता, काणजान थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना, असल्याच मनशांक जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचंडा घालिना, खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मनान लेखता, असल्याच मनशाक जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. उश्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरोपराध्याक वायट करिना, असल्या मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करून तांकोत. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. वर्त बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपुण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदीक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजून सोरशीं हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिंपी उडोवन आनी ताचेर हात धरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागली. तर ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात, पूण भोंवतात. तेन्ना जेजू नव्यान आपले हात ताचे दोळ्याचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. बिस्म सायबाचो परिशद 3 भाग्यांनी वांटलेली आसा. एकचार सौभाग्यपण आनी कार्या वो मिसांव. आयचें पयलें वाचप शिडकायता आमी आयकूंक सुडसुडीत जावची, पूण उलोवपांत वो राग दाखोवपांत आमकां उट्टावलाय आसची न्हय. देवान आमच्या काळजांनी आपलें उतर वोंपलां. तें उतर वाचून नियाळून आपणावून गरजेचें. पाप सायबान परगटला. देवाच्या उतरा वरवीं मागतल्यान आनी सोदतल्यान आमची आत्मीक वाट सांगाती चलोया. सांगाती चलूंक आमचे मोदें एकचार आसूंक गरज. एकचारा वरवीं जायतें बरेंपण येता. एकचार सांबाळूंक देवाचें उतर आमकां स्फूर्ती दिता. जेजूचो नमुनो घेवन पाप सायबान परिशदेक लागू जातल्या 3 उतरांचो उल्लेख केलो. बेटेओ, आयकप आनी निर्णय घेवप. जेन्ना आमी आमच्या भावा भयणांक भेट्टांव तेन्ना आमची भेट वो मेळप अर्था बरीत करूंक वावरुया. जायते पावटी ती आमचे लागीं आपल्या काळजांतले उलोवंक सोदतात. ती प्रश्नांक सांपडलेल्यांत, जिवितांत वाट चुकतल्यांत तांचे मोगान आयकुया आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी जाणवायेन तांचे प्रश्न सुटावे करून तांकां समाधान हाडूंक वावरुया. जेजूनय तशेंच केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका कुड्ड्याक भेट्टा, ताचे लागीं उलयता आनी ताका बरो करता. हें जेजूचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवान आमकां आपयल्यांत. मागणें, आमचें कार्य पाळटना आमकां आदार दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.